PSC मीटिंग असली सो कितें डिस्कशन PUC मिटींग आयज इंडस्ट्रियल हेजे काडले GICDC आनी खुबशे इश्यूज जे आसा ते आमी घेतलेले आसा. Okay. तेजो रिपोर्ट जाता की आमकां बेगांचे बेगीन रिपोर्ट करपा जाय, टेबल करपा जाय असेंब्ली. सो दॅट्स द रिजन आमी येता रोखडेच आमी 3-4 दिसांनी परत घेतले मिटींग. ओके. आनी सध्या हाडचीचो तुमचो आतां स्टेट प्रेसिडेंट ना तो केन्ना म्हटल्यार तुमी हें करतले, कित्याक आतां पळयता की खुबशे 2-3 म्हयने जाले अजून तुमचो स्टेट ऑलरेडी आमची मिटींग चालू आसा. सो बेगांचे बेगीन फूल आमची कमिटीज ज्यो आसा त्यो एक्झिक्युशन जातल्यो आनी तुमकां बरे स्टेट प्रेसिडेंट बाकीची फूल कमिटीज ज्यो आसा त्यो मेळटल्यो भायर. पयलींचे जे तुमचे ऑफिस बेरर्स आहा सस्पेंड केले तेंचेर बीन तुमच्यांनी आतां हें केली डिसिप्लिन कमिटी मिटींग. तेजो रिजल्ट तुमकां येतले कित्याक ऑलरेडी म्हाका रिपोर्ट्स पावल्ले आसा. एज पर दॅट रिपोर्ट डिसिजन तेजो जातलो केन्ना मेरेन रिपोर्ट मेळटले? विथीन ह्या विकांतूच जातले. ह्या विकांत ते क्लियरिटी येतली आनी तेजो कितें डिसिजन आसा तो आवट करतलो. आनी विश्वेश आनी अजय कोलकराक सस्पेंड केल्ले सो तेंचेर कशें कितें फुडें आतां? ना ओवरऑल तेजेरूच डिसिजन जें आसा कित्याक हे दिसांनी परत मिटींग आसा आमची कमिटीची मेंबरांची. सो आफ्टर दॅट वील फायनलायज द रिपोर्ट एन भायर काडटले आवट करतले. अलायन्साचेर कितें चर्चा चालू आसा तुमची? अजून टॉक्स चालू जावंक ना बिकॉज आमची कमिटी हे करपाची आसा एक्झिक्युशन तेंची आमची मिटींग ह्या दिसांनी आसा. सो आफ्टर दॅट वील फायनलायज म्हटल्यार टॉक्स जे आसा त्यो चालू जातल्यो. अजून ऑफिशियल टॉक्स कांय चालू जावंक ना. वी हॅव वेलकम्ड आमकां जे लेटर येयल्लें ते लेटर आमकां गिरीश चोडणकर जो काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा सो तेणें आमकां धाडलेले. एज पर दॅट आमी रिप्लाय केल्ली आसा की वी आर रेडी टू टॉक ऑन द अलायन्स. गिरीश, आनी एक म्हटल्यार कालूच खंय तरी कोलवाळे जेलीन आनीक परत एकदां ड्रग्स सापडलेले मेळटा आनी ते बीन कशें तर एक बायलेन थर्मास जो आसा तातूंत खंय तरी ड्रग्स मेळ्ळा हाचेर खूब पळय कितें आसा हो सरकार आसा आनी सरकाराची यंत्रणा आसा ही सगळ्यांक फितूर आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कोलॅप्स जाल्लो आसा. आमी आयज सकाळीं तो न्यूज पळयलो की तांकां अरेस्ट केल्लें आसा म्हणून. आतां हें सगळें जाता हेज्या पयलू वचून तूं पळयत आसतलो मोबायल व्हरून दिताले जावं बाकीची यंत्रणा थंय हितून जेलीन मेळटाली. सो ही नवी गोश्ट न्हू, ही पोरणीत गोश्ट. पूण सरकार हें सगळें लिपोवंक सोदता. तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन जावं डिपार्टमेंट आसा हें सगळें लिपोवंक सोदता आनी हें सगळें हितून सरकारी यंत्रणा आनी सरकाराचे जे मिनिस्ट्री आसा हें सगळें फितूर आसा. ताका लागून हें सगळें चलता. पूण सीएमान आयज स्टेटमेंट केला की जाता तितली कडक कारवाई जातली म्हणून. पूण कारवाई जातली अशें दिश्टी पडटा. पळय एवरी टायम कारवाई करता प्रिवेंटीव मेजर्स पयलू घेवपाचे आसता. आतां जेलीन समज ड्रग्स मेळटा म्हटल्यार आनी उरला कितें गोंय? गोंयान ड्रग्साचो प्रमाण कितलो वाडला तो हेजेरूच कळटा की जेलीन ड्रग्स मेळटा. जी जेल खरें म्हटल्यार जेलीन भितूर पिरेदावान आमी घालता ते तांकां हें आसा म्हटल्यार तेंचेर एक्शन घेवपाचें आसता. तांकां थंय भितूर दवरपाचें आसता. पूण हांगा सगळे तांकां सगळी फॅसिलिटीज हेंच ड्रग्सूच न्हू बाकीची सगळी फॅसिलिटीज तांकां VIP कशी ते दितात. ओके. विरेश, आनी एक काळ मनोज परबाचो बड्डे जालो सो तुवें ताका वीश बीन केला, फोन बीन मारलेलो? ना हांवें वीश करूंक ना. हांव मातसो काल बिजी आसलो कित्याक आमचे थंय एकटो कोण एक्सपायर जालो. सो हांव थंय फूल डे बिजी आसलो. सो हांव आतां तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक वीश करता मनोज परब. पर्सनल मेसेज करूं नाका. ना फोन मारूकूच ना तुवें जेन्ना तिणी आरजी सोडलेली तेन्नाच्यान मागीर कांय कॉन्टॅक्ट ना म्हाका अजून पर्यंत कॉन्टॅक्ट करूं ना. सो आतां सद्याक आमी आमचे कमिटीज रिऑर्गनायजेशन करपाक लागून तेजेर बिजी आसा. सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट. ओके ओके. थँक्यू.